लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही नच सुंदरू करू कोपा मजवरी धरी अनुकंपा. दोतोर काय डेंजर बी ना न्ही? तशें डेंजर आनी भिवपाचें कांयच ना. हे वखद घेतकूच 2 दिसांनी बरें पडटलें. मातशें फूड पॉयझनिंग जालां. चिकन फ्राय फ्रायड रायस हें मातशें खावपाचें बंद करूंक जाय. अती म्हारो जालो म्हणटकूच पोटाक मातशे त्रास जाता. पथ्य पाळूंक जाय. दोतोर तुमी मुद्दम हांगा आयले, उपकार जाले. पुर्वीक घेवन तुमच्या डिस्पेन्सरीन येतले म्हणल्यार म्हाका जमलें ना. हेवूय दिल्लीक गेल्या. म्हाजे उपकार मागपाचे ना, उपकार मानपाचे दत्तू आपाचे. पुर्वी सारकी भुरगीं म्हटल्यार दत्तू आपाक सारकी बरी. दत्तू आपाक कोणाचीच तोखणाय करिना, पूण पुर्वी सारक्या भुरग्यांची सामकी तेका अपुरूप आहे. दत्तू आपान फोन केल्लो. दत्तू आपाचो फोन म्हणजे आदेश. हॅलो, तुमकां 100 वर्सां आयुष्य. ना पुर्वी आतां बरें आसा, मातशें फूड पॉयझनिंग. तुमी खबरी घेता, बरें जालें. दत्तू आपा खबरी घेता खंय. हेका म्हणटात मनीसपण. बरें, हांव येता आतां. दोतोर तुमची फी? फी? दत्तू आपाल्या मनशाची फी घेवप म्हणजे पातक. भांगरा सारके मनीस आतां मेळपाक मुश्कील. कोणाच्या पांयार जर आतां तकली तकयतलो जाल्यार मनीस सोदून देखून मेळपाचो ना. हांव स्वताक कितलोय बिजी आसलो तरी दत्तू आपालो आदेश म्हटल्यार हांव पयलींच फुडें. बरें पुर्वी बाय, येता. थँक्यू फॉर युअर थँक्स. बरें. पयलें मगो पुर्वी हांव तुका सदांच हेंच सांगता, येयात येयात. पुर्वी बाय, कशें आसा गो तूं आतां? आमकां तुजो सामको हुस्को जालो मगो. चड हुस्को जालो दत्तू आप्पाक. दत्तू आप्पाचो हुस्क्यान जीव सामको वयर सकयल जावंक लागलो. घट मगो पुर्वी. बरें बेगीन जा. कित्याक गो 2 दीस तुवें खूब दगदग केली, हांगा थंय भोंव धांव. आतां मातसो विसव घे. दत्तू आप्पाचे पांय आमच्या घराक लागप म्हणजे आमचे भाग्यूच. मुद्दम खबरीक आयले तुमी पुर्वीच्या. पुर्वी आतां दत्तू आप्पा तुमकां सांगता तें आयक, कितें केन्ना आनी कशें खावचें तें तुमचें उतर मानता दत्तू आप्पा. आगे तूं पयलीं हें घे पळोवया. दत्तू आप्पान पुर्वी खातीर पाल्यो भाज्यो आनी फळां बी हाडल्या. आनी हें कितें? हें कारेत्याचें लोणचें पुर्वी काडलां हांवें. ही असली नांवां आयकून हरशीं पुर्वी तोंड विटिल्ल्या भशेन करता, पूण आतां दत्तू आप्पान हाडला म्हणटकच ताका पर्याय ना. पुर्वी मगे शाणे भुरगे आनी पाल्यो भाज्यो मगो पुर्वी जिवाक बऱ्यो. कितें जालें गे तर ताका? काल हांवें लॉलीपॉप आनी चिकन फ्राय सदच्या भशेन मागयले आनी रातचे खाले. रातभर ओकारो आनी पोटान दुखू लागले. आनी म्हाकाय जाम केलें, सांगल्यार आयकना. तें कितें तें चिकन टिक्का, बिर्याणी, मंचुरियन. 65, 75, 85 मडसरी. आतां तसली ती खाणां खावं नाका शाण्या. खाल्यार जाता गो, पूण मगो सगळ्याक कंट्रोल आसपाक जाय. हांव च्या हाडटा. आमकां फुटी च्या पुरो, तांबडी च्या बरी, आरोग्याकूय बरी. दत्तू आप्पा आज जो उबो आसा तो संकुलीत आहार आनी व्यायामाचेर. कितें आसतना मगो पुर्वी ही भायलीं खाणां मगो खूब म्हारग. आनी मागीर ती खाली की ना बरें ना जातकूच दोतोर आनी वखदां, मागीर आनीक पयसो खर्च. कळ्ळें तुका? ती कुरकुरी वेफर्स पळय आसा न्हू, ती मगो खूब जिवाक म्हारग, बरी न्हय ती. ती तरेतरेचे फास्ट फूड तुमी खातात, खंयचे रोल्स, बर्गर आनी कितें पिझ्झा. तातूंत मगो सगळें पोट मगो फास्ट इबाडटा. तुमची सांगपाची पद्दत म्हाका आवडटा. आवडटा
पूण जें हांव सांगता तें जर तुवें आचरणांत हाडलें न्हू जाल्यार म्हाका मुगो आनीक चड आवडटलें. दत्तू अप्पा म्हजें चुकलें. आयच्यान हांव कॅर घेतलें. मम्मी पप्पा तुमी कितें सांगता तें हांव सगळें आयकतलें. अमृत्या तूं भितर वच मुगो आनी ताचे मम्मीक ती वखदां हाडल्या ती कशी करप ती दाखय. आयुर्वेदीक वखद मुगो जिवाक चड बरें. चल. भूक आनी भूक मुगो लोकांक कळना. म्हजो दादा म्हणजे बापूय वरभग म्हणटालो. वरभग म्हणजे खावपाचो बापूय. आदोडीत भर भर भरप. सी वी डोंट लिव हियर टू ईट. वी ईट टू लिव. देर इज सफिशंट फॉर आवर नीड बट नॉट इनफ फॉर आवर ग्रीड. रातचे खातना मुगो जतनाय घेवंक जाय. तळिल्लें तें बी भायलें खातना मुगो तेलाचें बी सारकें सावध आसूंक जाय. त्यो मल्टीनॅशनल कंपनी आतां ज्यो पोतयो घेवन येता पळय त्यो जिवाक बऱ्यो न्हू. तुमी मुगो खूब केअरफूल आसूंक जाय तें खातना. म्हजी आवय सदांच म्हणटाली कितेंय खावचें रुचीचें खावचें पूण जिबेक कंट्रोल आसूंक जाय खातना आनी उलयतनाय. च्या घे आता दत्तू अप्पा. आता ही च्याच पळय सिंपल. तुका एक सांगू पयलींच्या तेंपार मगे सवाय खाण पोट फुगे म्हणटाले. आता काळूच बदलला. सगळें जालां उरफाटें. म्हारग खाण जालां पोट फुगें. म्हजी माई म्हणजे म्हजी आवय तरेतरेच्यो भाजयो करी. ताळखिळ्याची भाजी, मस्काची भाजी, कुड्डुकेची भाजी, आळवाची भाजी, मागीर सुरणाची भाजी, घोसाळ्याची भाजी, कितले तरेतरेच्यो ती भाजी करताली आनी आमी त्या वेळार सगळें खातालीं. तांबडी भाजी आसताली, मुळो आसतालो. मुळो म्हणजे भाजयेंतलो मुळो आं कळ्ळें मुळो नाल्यार तो बँकेंतलो मुळो म्हण समजशी. असली नांवां काडल्यारूच तें हरशीं तोंड विटिल्ल्या भशेन करता. पूण आज दत्तू अप्पान सांगला म्हणटकच ताका पर्याय ना. आसूं आतां पुर्वी आनीक शाणे जातले. दत्तू अप्पा कुताड दिले मगे हांवें. प्रॉमिस. सांगता म्हणून रागार जावं नाका. तुमी त्या हॉटेलांतल्यान ऑर्डरी बी दिता न्हू ते मागीर ते मनीस घेवन येतात. तांचे पासून मातशें सावधान रावचें. तुमचें बरें चिंतता म्हणून सांगता. आजकाल कोणाचेरूच विश्वास ना. अश्यो वायट घडणुको जायत आसात. तेंवूय खरें तुमचें. आदले गोंय मी आतां उरूंक ना. पावला पावलाक फटींगपणां. फळां बी खा कळ्ळें मुगो. अंजीर दिल्या गो अमृत्या. हय तुमी खुबूच केलें आं पुर्वी खातीर. ह्या दिसांनी मुगो अंजीर बरें. अंजीर म्हणजे कितें पासां गो. पासां कळ्ळें. सुकी द्राक्षां. हय त्या त्या ऋतूंत शास्त्र दिल्लें आसा जाणटेल्यांनी अमकेच खावचें म्हणून. पूण आमी तें सगळें सोडून दिलां. आमचे कडेन जें धन आसा न्हू तें आनी संवसारांत कोणा कडेन ना. आयुर्वेदांतलीं वखदां तरेतरेचीं ही पाले फळां मुळां कंदमुळां हें खायत न्हू आरोग्याक बरें. हे वेस्टर्न कंट्रीज आसा पळय पश्चिमी देश ते सुद्दां मुगो आमचे आयुर्वेदाची वखदां आतां घेतात. पूण आमकां कांय नाका. कोकण दुदयाची भाजी खा, खीर खा आनी सफरचंदां खा कळ्ळें. हय एप्पलां. हय एपलां. पुर्वी दोत्तू अप्पान मगो तुका मुद्दम सुकुंडी केळी हाडल्यात. माड्डोळच्या कुळागरांतली कळ्ळें मुगो. ती कर्नाटकांतली वेलची न्हय. आनी मुगो बाणास्तारांतल्यान तुका 2 मोठी आडसरां हाडल्या. ती पी आं. आय एम हंबल दत्तू अप्पा. तशें मुगो तूं शाणेंच कळ्ळें. आमकां मुगो देवान ही गिरण कशी दिल्या. पोट म्हणजे आमची गिरण. हातून जें कितें घालता पळय तें मुगो दळून येता कळ्ळें तुका. हाका लायट बी लागना आनी ही लायट केन्ना वचना. गेली जाल्यार मुगो एकदां पाक कळ्ळें. ह्या गिरणींत मुगो वेवस्थीत दळटा. तातूंतल्यान आमचें रगत जावपाक नवें रगत तयार जावपाक आदार मेळटा कळ्ळें तुका. देवान ही सगळी वेवस्था केल्या. खातना मुगो पोट भरसर खावचें न्हू. आपल्याक जाय तितलें खावचें. पोट भरपाक जागो आसतना इल्लो थोडो दवरचो कित्याक भितर वारो गळपाक बरें पडटा. आपल्या शरिराची कुयदाद घेवंक जाय. ह्या शरिराक मुगो देवान पळय रचला ताका मुगो रेस्पेद दिवंक जाय. आयक पुर्वी आमी सांगल्यार तुका पटना हें. तूं आतां कांयच काळजी करूं नाका. आतां तें सगळें आयकतलें. पुर्वी म्हणटालें दत्तू अप्पा आपल्याक शर्माव सांगता म्हणून. ना दत्तू अप्पा आय जस्ट ट्रस्ट यू. ते रस्त्या वयल्यो बी आमलेटी बी दितात पळय गाड्यार मुगो इट इज व्हेरी अनहायजिनीक. थंय मुगो घाण आसता. सकयल ते रस्त्यार कुत्रे भोंवतात बुरशे
आमचो तो सलीम पळय आसा, सलीम वेलजी एफडीएचो एकदम बरो मनीस. खूब कडेन ताणें धाडी बी घाल्या, पूण त्यो धाडी कमी पडटात. आनीकूय घालपाची गरज आसा. आनीक एक गजाल कर, तुज्या मम्मी कडल्यान मगो रांदूंक शीक. मागीर लोक कितें म्हणटले लग्न जातकूच तुजें, त्या घरांतली धूव, त्या गांवची धूव बरें रांदता अशें मगो सगळ्याक तुजी किर्त वाडूंक जाय. कळ्ळें? पातोळ्यो, मुटलें, खतखतें, मणगणें, धोणस, येलापे हे तरेची सगळी खाणां मगो करपाक शीक. तुजें नांव जातलें. आनी हें खातकूच मगो आरोग्याक खूब पुष्टी मेळटा, आरोग्याक जतनाय मेळटा. दोत्तू आप्पा तें जर रांदूंक शिकलें जाल्यार दुदांत साकरूच. दोत्तू आप्पाले उतर केन्नाच खाली वचचें ना. सट्ट्यांतल्यान आयिल्लें तें उतर म्हाका पुराय विश्वास आसा. आतां म्हगे पुर्वी खूब खूब शाणें जातले. वता आसतना मगो तुका हांव एक जोक सांगता. मदीं मदीं हांसपाक जाय. थोडे लोक बेटेच सिरियस रावता. तांच्या तकलेर सगळ्या जगाचो भार आशिल्ल्या भशेन मगो ते नाटकां करतात. सांगा न्ही दोतू अप्पा. सांगता. एक म्हातारी मगो लायटीच्या खांब्या कडेन उबी आशिल्ली. ती थंय कितें तरी सोदताली. थंय आयलो आगोस्तीन. ती सोदता म्हणून तोय सोदपाक लागलो. इतल्यान आयलो बोस्त्यांव. बोस्त्यांवाचें पोट मगो येदें मोटें. ताका तें पोटूच सांबाळना. तो वणव घेवन आपूण लागलो सोदूंक. कळ्ळें तुका? अशें मगो हांसपाक जाय. मागीर हांव थंय पावलो. हांव पावतकूच हांवें मुळाक हात घालो. त्या जाणटेलेक विचारलें, आगे तूं जें कितें सोदता पळय तें सांडलां खंय? तर तिणें म्हाका कितें सांगचें? तिणें सांगलें, आपली सुई सांडल्या आनी ती सांडल्या आपल्या खोपींत. थंय काळोख आसा म्हूण आपूण हांगा सोदता उजवाडाक. कळ्ळें मगो? अशें मगो हें पिशें. कळ्ळें? पूण मगो आमच्या लोकशायेच्यो ह्यो जाल्यात विद्रणां. लोकशायेच्यो जाल्यात फाळयो, बोनेरां जाल्यात बोनेरां. खरो प्रॉब्लम आसा पळय तो काळखान सांडला. कोणाक पडलेलेंच ना. त्या काळखांत उजवाडाची दिवाळी करपाची सोडून नरकासुराच्या लायकेचे देश सेवेची, समाज सेवेची फटिंगपणां करपी नालायक मनीस हे मगो दिसावड्या उजवाडा लोकांच्या तोंडाक पानां पुसतात. चल्लो हांव शाण्या. बरें जा. हांवें सांगलां तें सगळें लक्षांत दवर. तुज्या सारकिल्या भुरग्यांक पळयतकूच मगो लोकशाय जिती उरतली अशी म्हाका उमेद आसा. आनी तुमकां पळोवन म्हाका उर्बा मेळटा. कळ्ळें? लक्षांत दवर. आं बरें येता गे. पुर्वी बेगीन बरें जा. चल येता आमी. देव बरें करूं दोत्तू आप्पा, देव बरें करूं. बरें. लोकशाय.